तांबोशा आणि तोरशा गांवच्या मदीं राष्ट्रीय महामार्गाकडल्या उड्डाण पुलाकडल्या सर्व्हिस रस्त्याची सामकीच चाळण जाल्या। रस्त्यार पडिल्ले खड्डे आणि धुल्लाक लागून गांवच्या लोकांक भयंकर त्रास जाता। रस्तो बांदच्या पयलीं सरकारान गांवच्या लोकांक त्रास जावचे न्हय म्हणून व्यवस्थीत सर्व्हिस रस्तो बांदून दिवपाचें आश्वासन दिल्ले, मात आजून कोणेच ताची दखल घेवंक ना। सरकारान कशें म्हटलेलें की पयले जे सर्व्हिस रस्ते आसात ते सर्व्हिस रस्ते करतले आणि जे आजूबाजूची जी घरां आसा पळय तांकां कसो प्रॉब्लेम जावचो ना हाची सगळी आपण दखल घेता। पण जेन्ना MUआरान जेन्ना रस्तो करपाक हातीन घेतलो तर तेंच्यांनी मेन रस्तो केलो आणि जो सर्व्हिस रस्तो जो पयलींचो आसा तो तसो रावलो। आयज जर ताची जर स्थिती जर पयली जाल्यार पावस आसात आमी ना म्हणिना, पण पावसाच्या पयलीं पासूनच जे खड्डे आसले पळय न्हू आतां पावसान ते मोठे जाले आणि इतले उदक जे हे सकयल्या हितून असल्यामुळे देगेच्या घरांनी संपूर्ण घरान उदक सरता। ते सायडीतल्यान व्हाळ म्हणून जो आसा त्या व्हाळात ते पाणी वाडल्या उपरांत परत घरान येता। हे सायडीन हांची दुकानां मोडलेली आसा आणि दुकानां मोडल्या मुळे थंय माती घेतले तेचे उदक परत हांगा भरता। म्हणजे ह्यो जो हांगाच्यान एक 200 ते 300 मिटराचो जो रस्तो आसा तो पूर्ण रस्तो खचलेलो आसा आणि सामको म्हणजे ताका तुमी रस्तो म्हणटल्यात अशी परिस्थिती ह्या भागान अशी ना। या सर्व्हिस रस्त्याक लागून आशी कुशीकच्या घरातल्या जाणट्यांक वा दुयेंस मनशांक धुल्ल तशेंच ध्वनी प्रदूषणाचो बरो त्रास जाता। चवथ लागीं पावल्या आणि सोयऱ्या दायऱ्यांक गाडयो तरी व्यवस्थीत सुटपाक लागून निदान चवथी पयलीं तरी हो सर्व्हिस रस्तो जावचो अशी लोक आस्त दवरून आसात। जाणटीत आहात, भुरगीं आहात, रातची जाम ना, अर्ध्या रात्री गाडये बिडये घाड घाड जाले, आवाजान जाम येयना आणि तो प्लस ते धुळीचो प्रॉब्लेम जाता तो सेपरेट। तो पयलीं सांगला दिता आणि आता सांगतात आमकां मशिनां चलोवंक मेळची ना थिंगा। तो मेन हायवे जातलो पुरो तेन्ना दिता आणि मेन हायवे रेडी पोझिशनात जावंक फुडल्या वरास येताना। रस्तो इतलो पिड्ड्यार जाला की फाल्यां बॉम्बेच्यान भायल्यान सगळी कडल्यान लोक येतले। आतां हेजेर मातशें प्रशासनान लक्ष दिवंक जाय आनी करूंक जाय जाता तितले बेगीन, कित्याक लाग ते गणपती बेगीन येयलो, रस्तो इतलो पिड्ड्यार जाला तितून गाडये घालूंकय जायना, चलोवंकय मेळना। रस्ते इतले पाड पडल्या की रस्ते खड्डे आहा का खड्ड्यान रस्तो आहा हेच कळना। आयज सरकारान सांगलेलें की आमी पयले तुमकां सर्व्हिस रस्ते दितले, जाल्यार सर्व्हिस रस्तो एकूय सारको ना, गायब आसा। हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा MUआराचो तो एक सरकारचो जावंय जाल्लो आसा आणि हांगा जर काम करता त्या लेबरां कडेन पयले जाल्यार एकूय दीस एकूय इंजिनियर आसना, पण इंजिनियर हे खंय आसतात हो मोठो प्रॉब्लेम आसा। आणि जो आमचो गोंयचो जो PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल आसा तो न्हिदलेलो आसा, ताका काय पडलेलें ना आसा। हे सरकाराक कितें जाय हेच कळना आमकां आयज। तेंच्यांनी चतुर्थी पयलीं हे सगळे खड्डे पुरोवपाचे, नाजाल्यार ह्या लोकांच्या जन आक्रोशाक सरकाराक जबाबदार रावचें पडटलें, इतलें हांव सांगता। म्हणजे अशा पद्धतीचे प्रकार ह्या भागात जाता तितल्या बेगीन ह्यो रस्तो जावची अशी सगळ्या ग्रामस्थांची मागणी आसा। हांगासले जे गाडये जे व्हरतात तांचे अशें म्हणणें आसा की बेगींतल्या बेगीन जावची। आमचे सगळ्यां कडेन जे सरकारा कडेन आणि MUआरा कडेन मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालून पावसा चोरशाच्यान विरोध